अरे बाप, तुम्ही या घडणुकेत तुम्ही सांगतात की आम्ही पर्याय जावपाक शकतात, आम्ही पर्याय जावपाक शकतात, बट खरेंच तुम्ही पर्याय जावपाक शकता काय कितें? आनी सद्याक विरोधी पक्षा वटेच्यान विरोधी बाकांचेर जे पक्ष आसात तांचे कडेन आज ही ताकद आसा काय कितें राजन बाब? आयची गोष्टीचेर एक हे आसा म्हणटो आतां 3 उरल्यात आनी कितें म्हणटा तें डिस्क्वॉलिफाय जावपाची लिमीट आतां 2चेर आयल्या. हय, परती आतां 2 फुटपाक शकतात. जाल्यार 2/3 जाले. 2/3 जाले 2चेर. हय. सो हें प्रिव्हेंट करपाक तांणी मेन टार्गेट आतां हो फिनिक्स. हो फिनिक्स, ओके, हो फिनिक्स. फॉर मी दिस इज द फिनिक्स. ओके. I'll go to सुरेल. सुरेल, तुम्ही या गजाली कडेन कशें पळयतात? सगळ्यांनी तुमगे इमिजिएट सारकी तुमगे प्रेस कॉन्फरन्स बी बरी जाल्यो हे उतगीर की आमी पर्याय, आमी पर्याय, आमी पर्याय. खरेंच तुमचे कडेन पर्याय जावपाची आयच्या घडयेक ताकद आनी क्षमता आसा काय कितें? प्रमोद, आमचे कडेन 2 आमदार आसा आनी दोनूय आमदार आमचे असेंब्लीन लोकांचे मुद्दे घेवन सारके मुखार आसा. 2 राज्यांनी आमचे सरकार आसा आनी लोक त्या सरकारा कडेन एक पर्याय म्हणून पळयता. आतां आमी जेन्ना डिफेक्शनाचेर उलयता, हें डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ आयलो कित्याक? जाल्यार खंय तरी हे हेवटेन तेवटेन उडक्यो मारताले, करप्शन इतल्या लेवलाचेर वाडलेले हे उडक्यो मारपा खातीर, आनी गोंयानूय तेंच चालू आसा. करप्शनूच चालू आसा आनी करप्शना खातीरूच हेवटेन तेवटेन उडक्यो मारप चालू आसा. आनी हें जर करप्शन खंय तरी बंद करतले, हे उडक्यो मारपाचें खंय तरी बंद करपाक जाय, जाल्यार करप्शन फ्री सरकार एक येवपाक जाय आनी तें आम आदमी पार्टीन एक पर्याय म्हणून दाखयला. तुमचं प्रिपोल अलायन्स, आज तुमचे प्रिपोल अलायन्साची परत एक फावट ही जी दशी जाल्या ती पळोवन तुमकां आनी परत धाडस आसा कितें अशें उलोवपाचें? पळयात, जे आमदार गेल्यात हांकां जे टिकेट दिल्ली त्या वेळाचे तांचे अध्यक्ष, तांचे आज सायलेन्स आसा. सडनली आमदार तांचे लागचे मनीस हातूंतले गेल्यात, पूण देर इज कंप्लीट सायलेन्स. सो दे हॅव टू कम फर्स्ट अँड आन्सर दीस थिंग दॅट वॉट हॅज हॅपन्ड, ऑर एल्स हॅज टू अटॅक एटलिस्ट. नाल्यार अशें कळून येतलें की दीस वॉज एवरीथींग वॉज फिक्स्ड. पूण एक तुका सांगता, हातून लोकशाय काबार जायना. कितलेय कोणूय लोकशाय काबार करपाक पळोवं, युनायटेड जर ओपोजिशन जालें, हांव म्हणना की पार्टी अशें की किंवा जर सगळे सेक्युलर फोर्सीस बऱ्या हातून म्हणजे सेक्युलर प्रोग्रेसीव फोर्सीस जर एक जाले जाल्यार निश्चितच सुरेलान सांगलां तशें की बीजेपीक उडोवंक जाता. पूण एक वील पावर जाय. आनी डेस्क इन्चार्ज प्रत्येक खेपे आमदार गेले की गार्बेज गेले म्हणटा. निवडून येता त्या मनशाकच जर तुम्ही वतगीर गार्बेज म्हणपा लागले, मागीर कितें करपाक तें तुमचें मागीर कशें जावपाचें? आमी आतां हांवें ल्हानपणा पासून पॉलिटिक्स पळयल्या, तितूनच्या प्रमाणे म्हाका दिसता हो डिफेक्शन हे पयलीं पासून आतांचें नवें न्हू. तें डिफेक्शन आमी पळयलां की एका टायमार 7 मुख्यमंत्री गोंयांत जाल्ले आसा एका टर्माच्या भितर. आमची व्हडली चूक भितून ती आमी काल मान्य करून घेतल्या. आनी हांवें सांगलां न्ही तुमी डॅश इन्चार्ज, कारण डिफेक्शनाक आमी डिफेक्टरांक तांकां घेवंक ना, मात जे बीजेपीन डिफेक्टर्स आसले पळय तांकां आमी घेतली ती व्हडली चूक जाली. आनी ते तुमी पळोवंक गेल्यार आमी 2005 जेन्ना दिगंबर कामताक CM केला, आमी जेन्ना बीजेपीनसून हांगा येयले थंयच्यान सुद्दां हे जाल्लें आसा. आनी थंयच्यानसून ह्या पार्टीची एकदम सकलपाण गेल्ली आसा. आनी हांव सगळो ब्लेम हो दिगंबर कामताचेर दिता. तुम्ही फक्त सगळे काढून दिगंबर बाब आनी मायकल बाबाचे घालतात विजय बाब? ना, भितून हांवें म्हटलां न्हू आमची खूब चुका भितून. आय एक्सेप्टेड, आमी एक्सेप्ट केल्या चूक, आनी प्रत्येक हेका आमी चूक एक्सेप्ट करीत आसात. आनी तेचेर कितें तरी निर्णय जावपाक जाय. ओके.